म्हजे घर येवजणेचे अर्ज 4 ऑक्टोबराक दितले. पंचायतींनी हाची दखल घेवन ते अर्ज लोकांक वाटचे. 2014च्या पयलीं मोकाशे, आलवारा आनी सरकारी जमनींचेर जांणी घरां बांदल्यात तांची घरां कायदेशीर करतले. कितले पयशे घेवप ते सरकार नोटिफाय करतले. 6 म्हयन्यां भितर हो अर्ज भरून लोकांनी मामलेदार कार्यालयांत दिवचे अशें मुख्यमंत्री दत्तो प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. उगव्या वाठारांत धुमाकूळ घालपी ओमकार हत्ती सध्या गोंयच्या हद्दींतल्यान भायर सरून महाराष्ट्राच्या हद्दींत गेला. सध्या गोंयचे रान खात्याचे अधिकारी ह्या हत्तीचेर नदर दवरून आसात. मजगतीं आयतारा पेडणे ओगवेच्या गांवकारांनी ओमकार हत्तीक धांवडावपाक देवी माऊली मंदिरा लागसार सकाळीं 10:30 वरांचेर हाती बगाव मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण राज्यातल्या शिक्षणाचो दर्जो वाडोवपा खातीर तशेंच स्पर्धात्मकता वाडची ह्या हेतान अंदूच्या वर्सा राज्यातल्या सगळ्या सरकारी, अनुदानीत आनी विना अनुदानीत विद्यालयांक इयत्ता 3री ते 8वी मेरेन समान पेपर काडपाचो निर्णय घेतला. अशी माहिती SCRTची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी दिली. कोलवा दाताच्या क्लिनिकाक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी उजो पालपी दळाक रोखडेंच कळीत केलें. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुमार 4 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. मात उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण स्पश्ट जावंक ना. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ले हल्ल्याचो तपास खंय मेरेन पावला हें मुख्यमंत्री दत्तो प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट करचें. तशेंच जो मेरेन ह्या हल्ल्या फाटलो मास्टर मायंड सांपडना तो मेरेन केस बंद करपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी समाज वावुरप्यांनी दिल्या. पणजे आझाद मैदानाचेर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत समाज वावुरपी उलयले.
राज्यात फुडले 4 दीस म्हळ्यार 28, 29, 30 आणि 1 ऑक्टोबर ह्या दिसांनी उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ताका लागून हवामान खात्यान हे 4 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. उटंगराचो पावस पडपाचो आशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशें आवाहन हवामान खात्यान केलां. दोन दिसां पयलीं एका 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याच्या तोंडात नाका जाल्ले शब्द घालून ताचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल केल्लो. हे फाटभुंयेर लोकांनी मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घालो आनी जो कोणें व्हिडिओ काडून सोशल मिडियाचेर व्हायरल केला ताचेर खर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी आनी 7 भुरग्याच्या पालकांनी केल्या. मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री आणि आयडीसीचे अध्यक्ष उद्देगीक वसणुकेच्या वर्सुकी बसकेक हजर रावप हे फकत गोंयांतूच शक्य आसा. गोंयांतल्या उद्देगा विशीं आशिल्ल्या आमच्या तळमळी खातीर हे बसकेक आमी हजर रावले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेच्या वर्सुकी सर्वसाधारण बसके वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. अंजुण व्हाळात हॉटेलवाले रातच्या वेळार कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून व्हाळाचें उदक पुरायपणान प्रदुशीत जालां. तशेंच कोयर भरिल्ल्यान उदकाकूय व्हांवपाक वाट मेळना. पंचायतीन तशेंच संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून कोयर उडयता तांचेर दंडात्मक कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मडगावच्या मनोविकास विद्यालयान शालेय पावण्यार पथनाट्य सर्तीचे आयोजन केले. हे कार्यावळीक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले.
दिल्ली गुरुग्राम राष्ट्रीय महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 5 जाणांक दुर्दैवी मरण आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वेगान येवपी थार गाडयेन डिवायडराक नेटान धक्को दिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्या 5 जाणांक जाग्यारूच मरण आयलें। हो अपघात फांतोडेर 4:30 वरांचेर घडलो। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। नवी मुंबईत जाल्ल्या वेगवेगळ्या धाडींनी नवी मुंबई पोलिसांनी 26.48 करोड घुवळे वखदां जप्त केली। पोलिसांच्या म्हणण्याप्रमाण ही सगळ्यात व्हड कारवाय। 2023 ते 2025 मजगती पोलिसांनी वट्ट 70.18 करोड घुवळे वखदां जप्त केल्यात। हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे घुवळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात, देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा। गुजराताक सध्या सायबर गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा। फटवणूक करून पयशे लुटपाचे प्रकार वाडल्यात। चड करून जाणटे लोक असल्या गजालींक बळी पडटात। दर एकल्यान सावध रावचें आनी आपले बँकेचे नंबर कोणाकूच दिवचे न्हय। हालीसराक सगळ्याकूच फटवणुकीचे प्रकार वाडल्यात, तेन्ना सहज कोणाचेर दोळे धापून विश्वास दवरचो न्हय। ऑनलाईन सोद घेतना बनावट टोल फ्री क्रमांक वापरून फटवणूक जावपाचे प्रमाण वाडल्यात। गिरायक सेवा केंद्रांतल्यान आयिल्लो एक चुकीचो फोन व्हड लुकसाण करपाक शकता। केरळच्या एका 52 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक वॉटर प्युरिफायर कंपनीच्या हेल्पलायनी वयल्यान फोन आयलो, पूण हो नंबर बनावट आशिल्लो। कॉल केले उपरांत कांय मिनटांनी ताच्या खात्यांतल्यान 3 अनधिकृत UPI वेव्हारा वरवीं 95,000 रुपया पयशे काडले। पुणे एका इमारतीत गॅस सिलिंडराच्या गळटेक लागून एका तरणाट्या भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका इमारतीच्या 12व्या मजल्यार हो उजो लागलो। ही घडणूक घडटाच उजो पावलपी दळाचे जवान घडणूक थार पावले आनी उजो नियंत्रणात हाडलो, पूण ह्या वासान गुदमरून एका तरणाट्या भुरग्याक मरण आयलें। शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा।
कोडार वाठारांत येवपी IIT प्रकल्पाक थळाव्यांचो विरोध कायम आसा. हे फाटभुंयेर थळाव्यांनी कृषी मंत्री रवी नाईक हांकां IIT विरोधात निवेदन भेटयलें आनी तेंको दिवपाची मागणी केली. उपरांत हे विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाचे कडेन उलोवप करतले अशें आश्वासन मंत्री रवी नाईक हांणी ह्या वेळार दिलें. पंचायत मंडळाच्या बसकेत IIT संबंधी खासा ग्रामसभा घेवपाक सरपंचान न्हयकार दिला. नेमांचें उल्लंघन करपी सरपंचा आड कारवाय करपाक जाय. कोणे तरी सरपंचाचेर राजकीय दबाव हाडिल्ल्याचो आरोप कोडारच्या थळाव्यांनी केला. तशेंच लोकशायेचो अपमान करपी सरपंचाचेर मुख्यमंत्री तशेंच पंचायत मंत्र्यान खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. GST मध्ये केल्ली सुधारणा हो केंद्र सरकाराचो निर्णय सामान्य जनतेच्या फायद्याचो आसा अशें मत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायलां. GST बचत उत्सवा खाला आमदारान शुक्रारा सांजे दिवचलच्या वेपाऱ्यांची मतां जाणून घेतली. कार्यकर्त्यां सयत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी दिवचलच्या मार्केटात भोंवून ते दुकानदार तशेंच हेर वेपाऱ्यांक मेळ्ळे. सेगीत पडपी पावसाक लागून कर्नाटकांतल्या बिदार जिल्ह्यात बरोच फटको बसला. सगळ्यात व्हडलो परिणाम जाला तो म्हळ्यार थंयच्या शेतीचे. शेतांनी सगळें उदक जाल्ल्यान हाचो परिणाम पिकांचेर जाला. सोयाबीन, मूग, ऊस हाचेर चड परिणाम जाला. फाटल्या 40 वर्सांच्या तुळेंत ह्या फावटी सगळ्यात चड पावसाची नोंद जाल्या अशें शेतकारांचें म्हणणें. सरकारान कितेंय तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून मागणी शेतकार करपाक लागल्यात. हवामान खात्यान मुंबईत फुडले कांय दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच शेनवारा उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. उटंगराच्या पावसाक लागून रेल्वे सेवा डिले जाल्ल्याचें कळटा. फुडले कांय दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडटलो तेन्ना सगळ्यांनी हाची नोंद घेवची अशें हवामान खात्यान कळीत केलां.
हैदराबादाक सेगीत पडपी पावसाक लागून हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्या। हाका लागून मुसी न्हंयच्या उदकाच्या पातळेत वाड जाल्या। ह्या न्हंयतलें उदक सध्या भरून व्हांवता। हाका लागून चंदेर घाट पुला लागसार आशिल्लो रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरला। सगळे कडेन उदक जाल्ल्यान थळाव्यांक तात्पुरते दुसरे कडेन स्थलांतरीत केल्ल्याचें कळटा। सगळे कडेन व्हड्या प्रमाणात उदक साचिल्ल्यान कांय जाण व्हांवून लेगीत गेले। बेपत्ता आशिल्ल्यांचो सोद घेवप सध्या सुरू आसा। हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांमदी लंग कॅन्सराचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता। हे दुयेंस चड करून सिगार न ओडपी भुरग्यांमदी दिसून येता। हाचे फाटले कारण म्हळ्यार दिसपट्टो आहार। तशेंच सोरो पियेल्ल्यान आनी सिगार ओडिल्ल्यान लंग कॅन्सर जावपाक शकता अशें दोतोरांचें म्हणणें। दोन 2023 ह्या वर्सा कॅन्सराक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 10.4 दशलक्षाचेर पावलो आनी नव्या दुयेंतींचो आंकडो 18.5 दशलक्ष जालो अशें लॅन्सेटांत उजवाडाक आयिल्ल्या नव्या विश्लेशणा प्रमाण दिसून आयला। 1990 सावन अनुक्रमान 74% आनी 105% ही वाड जाल्या। दरेकी 10 कॅन्सराच्या मरणांतल्या सुमार 4 लोकांक धुम्रपान, वायट आहार आनी रक्तांतली साखर चड आसप अशा जोखीम घटकांकडेन संबंदीत आसा। दिसपट्टे दात साफ दवरप भोव गरजेचें थारता। कितेंय खाले उपरांत दात साफ दवरिना जाल्यार पॅनक्रिएटीक कॅन्सर जावपाची शक्यताय आसा। दातान शिरकून कसले बारीक कूस जरी उरले जाल्यार ताचो वायट परिणाम जावपाक शकता। तशेंच सेगीत सिगार उडप लेगीत भलायके खातीर हानिकारक थारूं येता। हालीसराक सान पिरायेच्या भुरग्यांक लेगीत काळजाचे दुयेंस जाल्ले दिसून येता। हाचे फाटले कारण म्हळ्यार सेगीत भायले खाण खावप। जायते वेळार भुकेक लागून भायले खाण खावप जाता, पूण ते खंयच्या वातावरणात तयार करतात तें आमकां खबर नासता। ते भलायकेक धोक्याचें थारता। ल्हान पिरायेचेर लेगीत काळजाचे दुयेंस निर्माण जाता, तेन्ना जाता तितले घरचें पौश्टीक खाण खावचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां।